WDRD मंत्री विनोद पालयेकरान गोयच्या तरणाट्यांक उदका स्रोत खात्यान प्रवेशा खातीर अर्ज करचे म्हूण आवाहन केला। सरकार गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या दिशेन वचनबद्ध आसा म्हूण मंत्री पालयेकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे जे सरकार आसा आमचें, हे सरकार गोंयकारपणाचें सरकार आसा। आमी कटिबद्ध आसा गोंयकारपण राखपा खातीर आनी जे आमचे गोंयचे तरुण युवा वर्ग आसा, ह्या तरुण युवा वर्गाक फुडें हाडपाक आमी प्रयत्न करतात। तांकां आमी आवाहन करता की म्हजें डिपार्टमेंट जें आहा जलस्रोत खातें, त्या खात्या मार्फत आमी आतां लायसन्सांत कॉन्ट्रॅक्टर लायसन्स जावपाक हांव आव्हान करता आमच्या गोंयच्या तरुण युवा वर्गाक। तांणी फुडें सरून ह्या योजनेचो लाभ घेवचो। ही योजना एक रोजगाराभिमुख योजना आसा। जेन्ना हें लायसन्स दिलें वता आनी तें लायसन्स दिल्या नंतर ताजे मार्फत नवीन नवीन कॉन्ट्रॅक्ट्स उपलब्ध करून दितले आमी ह्या युवा वर्गाक, जेणे करून ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावतले आनी कॉन्ट्रॅक्टा द्वारे ते आपलें जें दैनंदीन जीवन आसा तें बरे तरेन जगू शकतले अशी आमची आशा आसा। आनी हांव आमच्या गोंयच्या सगळ्या युवा वर्गाक परत आव्हान करतात आनी आमच्या पर्वरी सिंचाई भवन आसा, सिंचाई भवनान वचून तांणी ह्या योजनेचो लाभ घेवचो। आमी ओपन केल्लें आसा की आमचो गोंयचो युवा वर्ग आसा तांणी ह्या योजनेचो लाभ घेवचो, जेणे करून ते स्वताच्या पांयाचेर खंबीरपणान उबे रावतले आनी आपल्या दैनंदीन जिवनाचो एक रोजगाराभिमुख जें आमी हें नवीन स्कीम ही योजना तयार केल्या ताचो लाभ ताणें घेवचो।